प्रॉब्लेम सॉल्व जावना आमचे एसडीडी इंजिनियरान आणि एक 15 दीस मागला आणि आमचो हो प्रपोजल आमचे जे लोकांचे आड अडचणी आसा लोकांक जे बिलां मायज एडिशनल येयल्या ती सरकाराक तेणी फॉरवर्ड करपाक सांगला. आमकां दिसना आयज सरकार तो म्हणटा सगळ्या रायटींग दिवपा जाय. रायटींग कितें दिवपा जाय प्रत्येक ह्या मिडियाचेर येयला आनी हांव एप्रिशिएट करता गोंयच्या इलेक्ट्रॉनीक मिडिया हेणी गोंयचे जनते पर्यंत लोकांक ही मेसेज पावयल्या आणि ह्या जर सरकाराचे दोळे उक्ते जायना आणि जो PWD खात्याचो मंत्री आसा हो पावसकार तेणी जायना जाल्यार ह्या कुशीन सरचें कित्याक ताका हें कॅल्क्युलेशन करपाक लोकांचे दुखणे गाराणे तेजे कडेन जायना. एक म्हणणी आसा काय आदल्याची भटाक तारवा आणि गापत्याक गोरवा कोणी सांगल्या असले मंत्री हाडून ते PWD डिपार्टमेंटात बसयल्या हेंचे कडेन जायना. हेणी सोडता लोकांचो प्रश्न सुटावो. आज लोक 2 वर्सां जाले कोरोना काळात लोकांकडे पैसे ना. लोक आतांच खंय तरी कामा धंद्याक फुडें चला. गरबी हे इतले पैसे खंयचे फारीक करतले. पयले 100 रुपया येताले 200 आतां 1,500 हजार 2,000 हजार हे कितें चाललें आसा. हे कितें चल्ल्या. ह्या सरकारान लक्षात घेवंक जाय. ह्या सरकारान लक्षात करिना जाल्यार आख्ख्या गोंयभर हे आंदोलन चालू जातले आणि हे लोक फाटी सरचे ना. ही लोकशाहीचे राज आसा. हे हुकुमशाहीचे राज ना. हुकुमशाही सोंपली. We had given the engineer 8 days time, come with a solution, give us a solution. We had given him 3 points, okay, and it's the same thing, there is no solution there. He's asking us to give application. How can 100, 120 people, 1,000 people give application and do as a common man, practically, can AE and their department answer for all that 1,000 applications, which is not going to happen. It's only to say that we are going to give application and that application will be in the files lying there and nothing is going to happen. So what we are asking is, let the engineer make a report on behalf of the people, local people, saying that this is the problem. Our point is we are willing to pay. It's not that we are not willing to pay the bill. It's not that we are not willing to pay the bill. Checks have already been. Here, sir is there. Check is already ready. He brought the check. I am ready to pay with online. We are willing to pay. What I am saying is, what about these poor, the people who cannot afford? There is one old lady here whose bill is to be 100 rupees, 120 rupees. Now she has to pay 2,000. From where that poor lady will bring? Huh? What government is doing about it? Units were high. Prices went high. Was general public known about it? Does media know about it? Was it in the newspaper? Was it on news? Nothing. How can you charge me something where I am not where I am not informed? This is like cheating, direct cheating. Because if you go to a shop which has a MRP and you are charging over the MRP. So basically, you do not know that a new tariff has been set. Correct. We didn't know about it. Who knew about it? Nobody knew about it. तुमची कितें ग्रिवन्सीस आसा ते तुमी एप्लिकेशन दियात. हांव इंडिविज्युअल केस टू केस स्टडी करून डिसिजन घेता. खूब तशी एप्लिकेशन आयलात आनी आमी ऑलरेडी प्रोसेस केल्ले आसा. हे आयिल्ले ते आज आयिल्ले ते लास्ट विकाक आयिल्ले आनी ते एप्लिकेशन्स दिवपाक कशें ग्रिवन्सीस ते म्हणटा कितें सगळ्यांनी कशी इंडिविज्युअल आसल्या दिवची. ताका लागून हांवें मागीर सोल्युशन कितें दिलां तांकां सांगलें की जर तुमी जर दिना हांव मुगे एक रिपोर्ट पुटअप करता बेज ऑन तुमी कितें म्हणणें आसा त्या प्रमाणे आनी सायमल्टेनियस तुमी एप्लिकेशन दियात हांव रिपोर्ट करता आनी गव्हर्मेंट डिसायड. पूण तांकां तेंय सांगलें हांवें जे खूब जाणां बिलां चॅक केली तेंगे युजींग पॅटर्न आसा तो 60 ते 70 क्युबिक मिटर पर मंथ आसा एवरेज बिलींग पॅटर्न हें आसता. आनी ताका लागून तांकां तो स्लॅब लागला. ते म्हणटा कितें आमी तो स्लॅब आमकां नाका. हांवें तें सांगलें कितें तांकां स्लॅब नाका जाल्यार तुमी रायटींग दियात हांव पुटअप करता गव्हर्मेंटाक. ते रायटींग दिना म्हणटकीर हांव एक जनरली असो शॉर्ट रिपोर्ट सो करून गव्हर्मेंटाक फॉरवर्ड करतलो. आतां दुसरें कितें आसा थोड्यांक हांवें पळयलें जाल्यार एक हेजेर 2-2, 3-3 कनेक्शन्स आसा आनी तेणी 1 मिटरांच्यान उदक यूज केला वेरेज 1 मिटरान तांकां 0 बील आयलें. आतां तुमकां 0 बिलां सांगपा जाल्यार टोटल आमची एज ऑन टील डेट 11,490 बिल जनरेट जाल्ली आहात एंटायर मोरमुगांव तालुका. तेतून भितर 3,853 0 बील आयला. इट इज कम्स अराउंड 34%. 34% लोकांक 0 बील आयला. आनी आतां हे सांगतात ते 50 क्युबिक मिटरा वयर आहा ती ओवरऑल 1,238 बिलां आहात टोटल 1,238. हितून भितर थोड्यांक
कन्जम्पशन जाल्लें आसतलें बिकॉज ऑफ एक घराक कनेक्शन घेतात आनी रेंटल दवरी आसा ताका लागून बिलां कांयच करूंक शकले. सेकंड पॅट हें कितें आसा एका मिटर फॉल्ट करूंक शकता तें पळयलें हांवें 1-2 जाणां मिटर फॉल्ट करूंक शकता. तांकां सांगलां इंडिविज्युअल तुमी हें करात मिटर त्या प्रमाणे जें कितें कमी जास्त जाता त्या प्रमाणे बील कमी करतात. कमी जावंक शकता स्लॅबां येवंक शकता तें आनी त्या प्रमाणे तांकां हें केलां पूण त्या कोणूच अप्रोच जायना की एप्लिकेशन्स घे. ताका लागून हांव ते रिपोर्ट करतलो त्या प्रमाणे कितें डिसिजन जाता तें तांकां कळयत म्हूण सांगलां. आनी तांकां सांगलां सगळ्यांनी कॉन्टॅक्ट नंबर तर दियात म्हणून आनी क्लार्क भायर बसयला हांवें सगळ्या कॉन्टॅक्ट नंबर म्हाका प्रश्न प्रत्येकाक कॉन्टॅक्ट करून सांगपाक पूण तेणी तितलें कॉपरेशन दिवपाक जाय.